Tobit, chapter 11. तोबिताक नव्यान पळोवंक मेळटा. निनेवे सामकार आसलोल्या कासेरिना लागसार पावतोच राफायलान म्हणलें, तुज्या बापायक कसल्या बेसार आमी सोडून आयल्या हें तूं जाणय. आमी तुजे पोतिनी फुडें या आनी ती वाट चलता म्हणसर आमीच घर तयार करुया. ते दोगूय फुडें गेले. राफायलान तोबियासाक पींत घे म्हूण फर्मायलें आनी सुणें तांच्या फाटल्यान गेलें. त्या दिसांनी आना बसून आपल्या पुताची वाट पळयताली. कोण एकला येता तो आपलो पूत म्हूण तिका रोकडीच खात्री जाली आनी तिणें बापायक म्हणलें, पळय तुजो पूत येता आनी ताचो सांगाती ताचे बरोबर आसा. बापायशी पावचे आदीं राफायलान तोबियासाक म्हणलें, तुज्या बापायचे दोळे उक्ते जातले म्हूण हांव तुका खात्री दितां. हें मासलेचें पींत तुज्या बापायच्या दोळ्यांक तुवें लावंक जाय. ह्या वखदान ताचे दोळे सणसणटले, पूण तें ताच्या दोळ्यांतलीं धवीं फुलां काडून उडयतलें आनी तुज्या बापायक नव्यान नदर येतली आनी ताका दिसतलें. आवय धांवून आयली आनी आपल्या पुताक वेंग मारली आनी तिणें म्हणलें, म्हज्या पुता आतां म्हज्यान मरूं येता, कित्याक हांवें तुका पळयलो. आनी ती रोडली. तोबीत उबो रावलो आनी आंगणाच्या दारांतल्यान वेताना आंकडोवलून पडलो. तोबियास ताचेशी आयलो. ताच्या हातांत मासलेचें पींत आसलें. ताका घट बसोवन आनी ताच्या दोळ्यांचेर फूंक मारून ताणें म्हणलें, भिवू नाका बापा. हें म्हणून ताणें ताका वखद लायलें. थोडो वेळ तें तशेंच दवरलें आनी मागीर दोनूय हातांनी तांच्या दोळ्यांतली साय ओडून काडली. तेन्ना बापूय ताच्या गोमट्याक वेंग मारून रडलो. ताणें म्हणलें, म्हज्या पुता, तूं म्हज्या दोळ्यांची बावली, तुका हांवें देखलो. आनी उपरांत ताणें म्हणलें, देवाक वाखाणणी, ताच्या थोर नांवांक वाखाणणी, सगल्या ताच्या पवित्र दुतांक वाखाणणी, ताच्या थोर नांवांक वाखाणणी, सासणाच्या सासणांक. ताणें म्हाका कोश्टायलो, पूण आतां म्हजे चुचुरे केले आनी तोबियास म्हज्या पुताक हांव पळयतां. खुशालकायेन व्हडल्या ताळ्यान देवाक दिनवाशीत तोबीत घरांत भितर गेलो. आपलें पयन कोण भाशेन येसस्वी जालें, कोण परी आपणें दुडू परत हाडलें, कशे परी रागुएलाचे धुवे सारा कडेन आपणें लग्न केलें, कशी ती फाटल्यान येताली आनी निनेवेच्या दारवंट्या कडसून पयस नासली. हें सगळें तोबियासान आपल्या बापायक सांगलें. खुशालकायेन देवाक दिनवाशीत तोबीत आपले सुनेक मेळूंक निनेवेच्या दारवंट्याशी गेलो. जेन्ना निनेवेच्या लोकांक तो आदले भाशेन आदारा विरेत चलता तें पळयलें, तेन्ना तांकां अजाप दिसलें. कशे परी देवान आपली दया केली आनी आपले दोळे उगडले हें तोबितान तांकां सांगून दिलें. उपरांत तो सारा आपल्या पुता तोबियासाचे बायलेक मेळ्ळो आनी ह्या उतरांनी तिका आशिर्वाद दिलो. म्हजे धुवे येवकार तुका आमचेशी धाडल्या देखून तुज्या देवाक वाखाणणी. आशिर्वाद तुज्या बापायचेर, आशिर्वाद तोबियास म्हज्या पुताचेर, आशिर्वाद तुजेर म्हजे धुवे. खुशालकायेन आनी संतोशान तुज्याच घरांत भितर सर. भितर ये म्हजे धुवे. तो दीस निनेवेच्या जुदेवांक खुशालकायेचो जालो आनी आकीर आनी नादाब ताचे सोयरे तोबिताच्या खुशालकायेंत वांटो घेवंक आयले. देवाचें उतर हें.